सुवातेर हो जो स्टेटमेंट केला आपल्या दत्ता कोलकरान तो सारको न्हू. कारण दत्ता कोलकरान आपले घर पोवचे. आम्ही समर्थ आहा, भंडारी समाज आपले घर चलोवपाक आपले समर्थ आसा. आपले ज्यो गोष्टी आहा सामाजीक दृश्ट्या, राजकीय दृश्ट्या, सगळ्या क्षेत्रांसून, सांस्कृतीक सगळ्या क्षेत्रांसून आम्ही समर्थ आहा फुडें व्हरपाक लागून. दत्ता कोलकराचो हांव निशेध करता की तेणी आपले घरूच पोवचे, पूण आमच्या घराचेर वक्र नश्ट दवरचे न्हू. आनी ती जर दवरली जाल्यार येणाऱ्या काळार दत्ता कोलकराक खूब माल पडटले आनी त्याचो परिणाम ताका भोगचो पडटलो. आज आमी खास करून गोंयांत पळयता ज्यो गेल्या कांय दिसां भितर ज्यो गोश्टी घडलेल्यो आसा, पेपरांत येयल्ल्यो आसा आनी पेपराच्या माध्यमांतून जे जनतेच्या फुड्यान पावल्ले आसा ते खरोखर दुःखदायक आसा आनी स्विकार करण्या लायक ना. तर अश्यो गोश्टी जेन्ना घडटा आनी समाजा भितर जेन्ना अश्यो गोश्टी घडपाक वाव दिता तेन्ना खंय ना खंय अशें दिसून येता की सरकारचें ताका समर्थन आसा आनी ही गोश्ट आयज लपून रावूंक ना. सरकारचें ताका निश्चित समर्थन आसा आनी म्हणूनच अश्यो गोश्टी हांगासर आमी घडटाना पळयतात. विचारूंक सोदता हो कोलकार जे तूं BJPच्या व्हडल्या पदार बसोन आयज तूं गोंय चलयताय, कितले ते गोंयाक तूं फायदो केला रे? आनी तूं समाजा फाटल्यान कित्याक लागला? आमचो भंडारी समाज हो आमचो. आमी तुमच्या समाजाक केन्ना मेळोंक ना आनी तुमच्या समाजाक केन्ना उलोवंक ना. तुमी आमच्या समाजाक कित्याक उलयल्या? हांव एकूच कोलकाराक सांगूंक सोदता, कोलकार तूं कितलो व्हडलो राजा जा आमकां पडोंक ना, पूण एकूच सांगता, हे भंडारी समाजाचे हे ओरियसपणाचे आमी हांगाचे आयज काम करता ते जर उठत जाल्यार तूं खंय रावता तो नायना पडतो. हे लक्षांत दवर की तुका आमचे हेचे समाजाचे अमेंडमेंट बरोवपाक तूं कोण रे? तूं कोण रायट दिलो? आमचो समाज आमी चलयतात. आमी तुमचे कडेन येवंक ना, पूण तुमी आमच्या हेचेर तुमी समाज चलयतात. आयज जितले कितें आहा तें आमच्या समाजाक घेवन चलयतात. तुमचो समाज कितलो कसो आहा रे? आयज सरकार कोणाच्या घुस्तार आहा रे? आयज सरकार मराठी कोणाच्या घुस्तार आहा रे? ताका वोट कोण करता रे? सद्या वोटींग सुबेज कोणाची आहा रे? तुमी आमकां आमच्या भंडारी समाजाक हेल्प करचो सांगून तुमी आमकां भायर मारून सोदता. आनी अशोक नायक हो कोण कायदो करपी? अशोक नायक एक मेंबर मरे आमी सदस्य ताका निवडून दिलो पयल्या 3 वर्सां. आतां हेकाय दिवंक ना, हो तेणी ऑनलायन म्हणून जाला. पूण त्या अशोकाक इतलें सोदता, तूं जो 50 म्हणटा आयज तुका वर्सां कितली जाली रे? तुजी वर्सां कित मरे? आनी तुज्या वर्सां पर्यंत तुका तो खबर ना न्हू, दी मरे रे सायटीक सार मरे. दुसऱ्याक जास्त पडो न्ही, बरो एक्सप्रेस दिवया मरे. आयज तूं म्हातारो जालाय, हांव सांगता तूं म्हातारो, तुका सायटीक उठयता दुसऱ्याक गट धरचो पडटा. तर तूं हें काम कित्याक करतलो? आयज तूं 100 वर्सां जाली म्हणटाय न्हू, तूं कितले मेंबर केलाय रे? फक्त तूं वचोन ते BJPच्या दावणीक बसलाय मरे. तुका पांयान मिस्टेक मरे तुजी लोणचें गेलें मरे. समाजा खातीर कितें केलें रे? आयज समाजान तुका जो रायट दिल्लो तूं कित्या खातीर दिल्लो? एक बरें करचें, समाजाक वयर काडचो म्हणून तूं समाजाक ते व्हरून BJPच्या पांयांक बांदलाय मरे. आं आनी ते मराठ्यांक तो सपोर्ट करताय मरे. आयज तुका इतलो तूं मनीस मरे. तुजो तुका धर्म वळखूंक कळना मरे. तूं लाचारगिरी करताय, तुजें पोट भरना रे. तुजें पोट भरना. हांव अशें कयता तुजें पोट भरना. हे तुजे मेंबर जे आसात न्हू, ते मेंबरान तुजे कडेन कितें जाता रे? कांयच ना. तूं कोर्टान वयताय, एका लाखाची बेल घेतात. कित्याक घेतात? म्हणजे तुमी खरोखर बँक लुटल्यात आमची म्हणून तुमी 1 लाखाची बेल घेतात आनी आयज तुमी भायर भोंवतात. आयज खरें म्हणचे जर तुमी पळोवंक गेलें जाल्यार आमची थोडी समाजाची मिस्टेक आसा. सगळे उठोवंक जाय आसले, ताका बेल ताका जेलीनूच घालूंक जाय आसले. तेन्ना तुका भायर मारूंक गावतलो आसलो न्हू. हें आमी उगी कितें म्हाका कळना. आयज आमची इतली 5 लाख जर म्हणटात जर आमचो भंडारी समाजाचो आसा जाल्यार तेणी फक्त 3,900 केल्यात न्हू. तेणी जर 4,000 करूंक ना तर आमचो लोक फाटीं कितें सरता? फुडें सरत. दत्ता कोलकर हो प्लॅन करता, व्यवस्थित प्लॅन करता. त्यांनी आयज जे कितें केल्लेलें आहा न्हू भंडारी समाजा बद्दल आमी ताचो निशेध करता. मेन म्हणजे तेणी फाटल्या दिसांनी हिंदू मुस्लिमाची झगडी लावन सोडली. परत तेणी आज कॅथलीक भावाची झगडी लावन सोडली आनी आतां आमच्या भंडारी समाजाचेर पावलो. कोण रे दत्ता कोलकर? ताका हांव तेचें नांव वयर काडीना. हांव ताका हांव मुद्दम कोट करता. कित्याक लागून तूं तुजी पार्टी वयर काड. पार्टी वयर काडटा आसतना भंडारी समाजाचे तूं आयज मेंबर तूं घेता. तुजे कडेन कितके लोक आसा रे? कितके भंडारी समाजाचे मेंबर? आमचे भंडारी समाजाचो अध्यक्ष आमचे मेंबर वाडयना, पूण हे तेंचे पांयाक खंयची माती खातात मरे हे आमच्या समाजाचे. आमकां म्हणपाक लज दिसता अशोक नायक आनी तेजी कमिटी आयज कोर्टान आमच्या समाजाक व्हरतात आनी आमच्या समाजाच्या
हेतूनसून आमच्या एडवोकेटाचे पयशे कोण फारीक करता, आमीच फारीक करता आनी आमी झगडटा. आणि हे दत्ता खोलकर हो कोण, खंयसून येयलो दत्ता खोलकर? भंडारी समाजाचे उलोवपाक ताका अधिकार आसा? हो समाज जो पळय आसा, जो आमकां आज पर्यंत नाडीत आयिल्लो आसा इतलीं वर्सां, त्या समाजाक खंय तरी दुखता. आज समाज जो पळय आसा, जो भारतीय जनता पार्टीक बांदिल्लो आसा आमचो, तो आज खरोखर सामको फेल जाला. आनी त्या समाजाक कळून चुकलो, आमच्या भंडारी समाजाक, की बाबा भारतीय जनता पार्टी हो आमचो भवितव्य घडोवपाक शकना, आमकां मुखार व्हरपाक शकना, वयल्यान तो आमकां फोंडाकूच घालपाक शकता. म्हणून हालीं तुमी पळयलें आसतलें की बाबा जेन्ना कितें स्टेटमेंट काडपाचें आसतालें तेन्ना मराठा समाजाचे नाजाल्यार भंडारी समाजाचे लोक थंय तांचे प्लॅटफॉर्म BJPच्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून ते उलयताले. पूण आज आमी पळयतात की नॉन भंडारी नॉन मराठा थंय येतात आनी प्रेस स्टेटमेंट काडटात. जसो गिरीराज पळय वेर्णेकारान काडलो, आज दत्ता खोलकारान काडलो. हें प्रत्यक्ष दिसून येता की बाबा आतां भंडारी समाज भारतीय जनता पार्टी मात सुद्दां आतां फात्या ना. ताणें ऑलमोस्ट ही पार्टी आतां स्वाहा केल्या आनी तो खंय तरी दुसऱ्या मार्गाक लागला, कितें तरी परिवर्तन करतलें, कितें तरी दुसऱ्या वटेन आमकां मेळटलें, हाजेर तो कितें म्हण लक्ष दिवन आसा. तुमचेच लोक म्हणजे भंडारी समाजाचेच लोक BJPच्या प्लॅटफॉर्माचेर वतात आणि ते भंडारी म्हणून वावरानात आणि ते BJP म्हणून वावरातात. अशांचेर तुमी कितें कारवाई करतले? कारवाई म्हणल्यार आतां लोकांक समजूंक जाय की बाबा थंय जे पळय भंडारी जे पळय लोक काम करतात ते भंडारी समाजाक काम करना, ते पार्टीक लागून काम जर करतात. तशें जर आसा हय. जाल्यार तुमचो भंडारी समाजाचो जो अध्यक्ष आसा हय. ताका तुमी उडयनात कित्याक? ताका उडोवपाचे आमी आसातच न्ही. पूण आतां कितें आसा, सरकार ताजे बाजून आसा कळ्ळें तुका. ताका सरकाराचो आणि भंडारी समाजाचो काय संबंध? आसा, भरपूर कसो? समाज आसा. आतां ते डायरेक्टली इंटरफियरन्स करपाक लागले. म्हणजे तुम्ही तुमचे दावणीक बांधला काय कितें भंडारी? तो कसलोच मनीस तो. पळय, आ? जरी समज- जाल्यार हां. तुम्ही समाज म्हणून उठून तुमच्याच भंडारीच्या समाजाच्या विरोधान कित्याक उभे रावनात? आमी उबे रावतातच न्ही. ते काम पयलीं आमी करात, ते सरकार करतले. मागीर पळयात. ना ते जालेच, पूण सद्याक कितें आसा, आमच्या लोकांक पयलीं कन्फ्युजन मेंबरशिप ड्रायव्ह कितली आहा म्हटले तुम्ही मेंबरशिप ड्रायव्ह जी पळय आसा 3,900. ती करपाकच दिना. हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. म्हणजे तुम्ही कोणाच्या समाज जो दावणीक फक्त बांधल्यात? दावणीक बांधला फक्त राजकारण करपाक. मागीर आमकां ते जर- राजकारण केल्लें जर- नाका समाजाचें. पळय, कशें आमकां मरे, नाकाच तें राजकारण केल्लें. आमच्या समाजाक वचून थंय भारतीय जनता पार्टीक ना जाल्यार दुसऱ्या काँग्रेस पार्टीक ना जाल्यार आनी आम आदमी पार्टीक CM करता म्हणून आमकां खंयचोय जावं आमचो जो भंडारी बांधव आसा मग तो तुम्ही पार्टी- अशा कॅन्डिडेटांक भंडारीचो जरी कॅन्डिडेट आसा जाल्यार तुम्ही उठून त्या भंडारीच्या समाजाच्या कॅन्डिडेटाक कित्याक उडयनात? तर जर तो BJPच्या दावणीक बांधलेलो आतां आसा सगळे पडल्यातच मरे. आतां ना नयपत जालें न्ही. आतां समाजाचे कोण आहात म्हाका सांगा तुमी BJP? जाल्यार हय. तुमचोच माणूस भंडारीच्या दावणीक कसो अध्यक्ष बसलो? सद्याक कितें आहा, जशें बर्डेन सांगलें की बाबा आतां ताजी ईडी लायल्या, खंय तरी ताजेर प्रेशर आसा. तुम्ही त्याच्यावर कोर्टान वचून ते ईडीचो फायनलायज करून ताका भितर उडयात बरे. कोण आमी- तुम्ही उडप, आमी येस. कोण उलयतले? कारण एक- तुमचोच जर दावणीक बांधता आणि ताका जर सपोर्ट जर करता जाल्यार तुम्ही त्याच्या विरोधात रावप न्हू. ईडी कोणा लायल्या? सरकारान. लायल्या. मग मग सरकार तेजेर ईडी लावन तर ताका जर सेफ करता जाल्यार तुम्ही म्हणून तेजेर हायकोर्टान कित्याक वचनात? हायकोर्टान आमी कशें वयतले? वचपाकच जाय, कारण तुमच्या विरोधान तो काम करता. पळय, सद्याच्या परिस्थितीत आमी आमच्या समाजाक आमी सांगपाक लागल्यात